हो व्हाळ दिसता हो व्हाळ प्रभुवाड्याच्यान स्टार्ट जाता आणि हो व्हाळ असो फुडें वचत वचत खोबरावाड्या मेरेन वयता. इट्स अ हाफ एन किलोमीटर, ऑलमोस्ट हाफ एन किलोमीटर लॉंग व्हाळ. हांगासून व्हाळ येता हो. दिस इज एक्टिव्ह वॉटर बॉडी, स्टील एक्टिव्ह वॉटर बॉडी. हांगासर वेजिटेशन कवर जाल्या. पळयात हांगासर व्हाळ पुरयला. हो व्हाळ हांगासर कंप्लीट पुरयला आणि हांगासर हेवी कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज जाता. आता कन्स्ट्रक्शन जाल्ल्याक हांगा सगळे चॉक ब्लॉक जाला. कळंगूटच्या पूर्वजांनी सांबाळिल्ल्या फोंडवे व्हाळाचेर आकांत आयला. थंय येवपी WRD प्रकल्पाचो थळाव्यांनी निषेध केला. सोबितीकरणाच्या नांवान ताचो नाश जावपाक लागला अशें तांचें म्हणणें. मुखेल गजाल म्हळ्यार सिवरेजीचे उदक लेगीत ह्या पायपांतल्यान सोडटात खंय. देखून हाचेर संबंधीत अधिकाऱ्यान खर कारवाई करची अशें थळाव्यांनी मागला. आयकात. हो जो व्हाळ आसा पळय हेका फोणये म्हणटाले पुर्वजान खऱ्यांनीच सांबाळून दवरलेलो. आनी जी उदकाची जी ऑटोमॅटिक नॅचरली जी ट्रॅव्हल सिस्टम असली पळय आदी ती आदल्या पुर्वजांनी इतले प्लॅनिंग करून दवरलेले पळय. रायट फ्रॉम कलंगूट टिंटो प्रत्येक कडेन तुमी तर भितर सरचे. आयज ते एक्झिस्टिंग नासचे ना, पूण थंयसर एक बारीक बारीक कान आसले, साठ आसले आनी त्या साठांसून सगळें जें पावसाचें उदीक जें जातालें पळय म्हणून खंयसरूच केन्ना अशें कन्सोलिडेट जायनासलें. ते सगळीं ऑटोमॅटिकली ट्रॅव्हल करून एट लास्ट इवन हे सायडीन खोबरावाडो, उंतावाडो, नायकावाडो, पोरबोवाडो, आगारवाडो हे इतल्या वाड्याचें उदक हांगर येवन जमा जातालें. आनी हांगरसून तेन्ना पयलीं थंय स्लूइस गेट आसली नॅचरल. ती स्लूइस गेट आतां तेंच्यांनी तो रस्तो केलो, ती मोडली आनी ती बारीकशी वाट जाल्ली. तेन्ना पयलीं व्हडली स्लूइस गेट. म्हणजे हे उदीक मागीर ग्रावंड वॉटर टेबल इतले रिचार्ज करताले आनी ते सायडीन 2 पिकां काडटाले लोक. ते सायडीन जी शेतां आहा पळय ती 2 पिकां काडटाले आनी ते वांयगणे थंयसर तेका उदक तें जमीन सुपीक जाताली. पूण हेच्या फुडें जर हे हांगर अशे प्रोजेक्ट करून लो लायिंग एरियाचेर प्रोजेक्ट करूंक लागले तर जाल्यार खंय ना खंय तरी आमच्या शेतकाऱ्यांक नाजाल्यार शेती जमीन आहा, जे सुपीक जमीन आहा, खंय ना खंय तांकां त्रास जाता. आता आमी फाटल्यान तर पळय सगळी स्वेज ह्या फोंड्यान सोडलेली आहा. ती सगळी आता स्वेज पळय सोडल्या ती कोणाचीच गेस्ट हाऊस, कोणाची हॉटेलां आनी हेणींनी ती सगळी सोडलेली आहा. हांव मागतिली आहली जे पळय ऑथॉरिटीज आहात आमचे लोकल ऑथॉरिटीज जावं दुसरे ऑथॉरिटीज तांणी ते पळोवन ते बंद करचें. कित्याक इट इज अ हेल्थ कन्सर्न. लोकांच्या हेल्थाचेर ही पळय स्वेज कोणेन पळय सोडल्या ती ऑथॉरिटीज should take a stern action and stop all this nuisance that has been created. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली.